नवो मोटर वाहन कायदो 1 एप्रिलासान लागू जातलो। नव्या कायद्या प्रमाण जायत्या प्रकरणांतलो दंड 10 पटीन वाडयला। गोंयांत बरेच जाण गाडी चलयतना अंधाधुंदी करतना पळोवपाक मेळटात आनी गुन्यांवकार जायत्या जाणांक गाडी मारून लंपास जातात। आतां बेजबाबदारपणान आनी अंधाधुंदीत ओव्हर स्पीडिंग आनी सीट बेल्ट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक गुन्यांवकारांक 1000 रुपयाचो दंड फारीक करचो पडटलो। 1 एप्रिल सावन हेल्मेटां घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक आनी ट्रिपल सीट चलयतल्यांक 1000 रुपयांचो दंड पडटलो आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबीत जातले। सरकारान 1 एप्रिल 2022 सावन नवो मोटार वाहन कायद्याच्यो तरतुदी लागू करपाची घोशणा करपी सार्वजनीक सूचना जारी केल्या। सार्वजनीक सूचनेत मोटार वाहन कायदो 1998 अंतर्गत दंडा संबंधीत तरतुदी जारी केल्या। फाटल्या वर्सा 27 जूनाक ह्या कायद्यांत सुदारणा हाडून अधिसूचित केल्ले। नवो दंड फाटल्या दंडाच्या कोंतांत 10 पटीन चड आसतलो। कायदेशीर ड्रायव्हिंग लायसन्सा शिवाय गाडी चलोवप आनी परमिटा शिवाय गाडी वापरल्यार 10,000 रुपयांचो दंड भरचो पडटलो। नोंदणी नासतना गाडी चलोवप आनी इन्शुरन्स नासल्यार 2,000 रुपया फारीक करचे पडटले। ते भायर मोटरसायकलीचेर ट्रिपल सीट बसल्यार आनी हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयल्यार 1000 रुपयांचो दंड भरचो पडटलो आनी त्या भायर ड्रायव्हिंग लायसन्स 3 म्हयन्यां खातीर निलंबीत जातले। कायदेशीर ड्रायव्हिंग लायसन्सा शिवाय आनी परमिटा शिवाय गाडी चलयतल्यांक 10,000 रुपयांचो तालांव। नोंदणी आनी इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयतल्यांक 2,000 रुपयांचो तालांव। मोटरसायकलीचेर ट्रिपल सीट बसतल्यांक आनी हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक 1000 रुपयांचो दंड आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स 3 म्हयन्यां खातीर निलंबीत। बेजबाबदारपणान आनी अंधाधुंदीत ओव्हर स्पीडिंग आनी सीट बेल्ट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक 1000 रुपयांचो दंड। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।